तुमी सालिगांवच्यान कलांगूट जावं खंयच्या बीच एरियान वयता आसतना पळयता आसतले की सालिगांव जंक्शनाचेर जे फावंटन आसा ते सर्कलाचेर फावंटन आसा ते चलना. स्पीकर सर, सालिगांव पर्रा रोड हो एक ब्युटिफूल स्ट्रेच आसा. खंय दोनी सायडीन बरी शेतां आसा, ग्रीनरी आसा. पूण हांगा एक टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू एक प्रोजेक्ट जाल्लो. पूण थंयची आयज जर वेवस्था ती पळयत वचता जाल्यार थंयचे बेंचीस सामके इन बॅड कंडिशन्स मोडलेले आसा. थंय एवरी इवनिंग आनी सकाळीं बऱ्यो बऱ्यो फॅमिली येताल्यो, मॉर्निंग वॉक्स करताले, मागीर थंय ते बसताले. पूण हांगा हो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेलो सगळो पिड्ड्यार जावन गेला. हांगा फुटपाथी ज्यो केलेल्यो त्यो कांय मेंटेन केलेल्यो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की जेन्ना हेच्या फुडें की केन्नाय जे टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या अंडर टेंडर जाता, म्हाका दिसता तांचो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा वो 15 ते 20 वर्सां तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचें की आफ्टर कंप्लिशन एक 15 ते 20 वर्सां तेंच्यांनी तो फुडें मेंटेन करपाक जाय म्हणून. नाजाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता 5 वर्सांच्या भितर गव्हर्मेंट इतले हितून इन्वेस्ट करता प्रोजेक्टांनी ते आनी ते 5 वर्सांच्या भितर सगळे पिड्ड्यार जावन वता. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हितून मातशें लक्ष घालचें म्हणून.